सौर लोकांच्या गरजांक पळोवंक जायशी कृपा आणि आदार ससाय ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागून घेवया. आमच्या आपोवण्याक पळो दिवन आयचे हे पवित्र मिसाचे बलिदान भेटोवंक प्रधान याजक जावन उडुपी दियेसीचो गवळी बापू अधिक मनाधिक दोतोर जेराल्ड आयजक लोब आमचे पासून मागोवंक हांगासर आयल्यात. मोगाळ गवळी बापासो गवळी बापासो म्हज्या आनी तशेंच जमलेल्या सौर देवपर्जेच्या नांवान तुमकां हार्दिक स्वागत मागता. Saiso संभ्रमासो त्रिएक देवाकसून गावसो आमचे ताळे ओतुल्ल्या कृपे देण्यासो उपकार काढून उपकार पावडून ऐका दिवसो दिसायसो संभ्रमासो त्रिएक देवाकसून हरसून गावसो आमचे ताळे ओतुल्ल्या कृपे देण्यासो उपकार काढून उपकार पावडून अर्गा दिवसो आमचे ताळे ओतुल्ल्या कृपे देण्यासो उपकार काढून उपकार पावडून अर्गा दिवसो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. शांती तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भावां भयणीनो, सुबीत प्रस्तावनाच्या उतराद्वारे आयच्या दिसाचे महत्व आमी येदोळसो आयकून घेतला. स्नेहालया आपलो दशमानोत्सव आज आचरण करता. दुबळ्या धाकट्यांच्या सांडून घाल्ल्यांच्या जिणयेंत एक बरवशेचें किरण जावन फाटल्या 10 वर्सांनी हो संस्थो चलोवन आयला. देवान ह्या संस्थ्या मरेपात केल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गां दिवच्याक आमी सर्व ह्या मेजा भोंवती जमून चल्या. धनिया देवाक अर्गां दिवया. ताणें ह्या संस्थ्याचेर तशेंच हांगासर जियेतल्या सर्वांचेर आपली बेसावां ओतुल्ल्या पासत. तशेंच हे मिसांव
फुडें मुंदर व्हरूंक तोच सोमी आमकां आदार जावं दी. भगवंत तेरेस कोलकत्ताची आमकां प्रेरण जावं दी म्हूण आमी मागता आसतना आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्पत्वेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच अवंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पुतबेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्वंदरा भगवंत कोलकत्ताच्या तेरेसाक तुज्या विस्वासी साकरणेची परब आज आमी संतोषान समरमता. जेजूच्या मोगान धरलेलो अंकवार बेसमानान लेखून आनी आमच्या हरी एकल्याच्या बेसान आत्म्या कुडीचे निर्मळपण सांबाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सांब पावलान तेसलोनिका घरांक बरयल्या
पयल्या पत्रांतले वाचा. पावलान, सिल्वानान आनी तिमोतीन देवा आमच्या बापा आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमयातय तेसलोनिकांत आसलेले पवित्र सभेक बरोवचे कृपा आनी शांती तुमकां. तुमच्या सोमेस्ता पासत सदांच आमी देवाक अर्गां दिता आनी आमच्या मागण्यांनी कळनासतना तुमचो उडास करता. तुमचो भावार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत मोगान भरून तुमी करता ती वावंट आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर तुमी दवरलेलो थीर बरवसो हे सगळे आमच्या देवा आनी बापा हुजीर आमी सदांच उगडास हाडटा. भावा भयणीनो, तुमी देवाक मोगाची ताणेंच तुमकां विंचलात म्हणून आमी जाणा. कित्याक आमी तुमकां सुवात प्रगट केल्ली फकत उतरांनी मात्र न्ही, बगा सक्तेन म्हणजे पवित्रत्मेच्या बळान आनी आमकांच लाभलेले दृढ खात्रेन. तुमच्याच आदायाक आमी तुमचे मदें कशे जियेतल्या म्हणून तुमी जाणात. मात्र न्ही, देवा थंय तुमकां आसा त्या भावार्थाची खबर सोमेस्ताच्या काळांत वचून पडल्या. हाचे विशयांत आमी कांय सांगी जाय म्हणना. आमी तुमचे सरशी आयलेल्या वेळा तुमी आमकां कसलो स्वागत दिलो आनी उपरांत नीज आनी जिवंत देवाची सेवा करचे खातीर बोंब्याक सांडून देवा थंय तुमी कशी परतल्यात ह्या विशयांत लोक सांगीत आसा. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आनी येवचो आसा त्या क्रोधांतली आमकां निवारतल्या आपल्या पुता जेजूक सर्गीन तावन तो येताना मेळोवंक कशी तुमी अत्रेगान आसात हेय ते उलयत आसात. देवाचे उतार हें. तू
सो करता सर्वेस पोरा देवा तूच मुझे बळ मुझे खडप म्हजो निसोड बोंडा जीवन हे फुलतेले उतर तुझे अंगांत गाजतेले सस्नीक जिवी दितेले हालेलुया 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 सर्वेस पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं समाते वापरमाने जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया त्यावेळी जेजू म्हणालो हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिझेवानो कपटी तुमी सर्गींच्या राजाचें दार मनशांक तुमी मुखामुखी दमतात तुमी जावन भितर रिगनात आनी रिगोंक सोदतल्यांकी रिगोंक सोडिनात हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिझेवानो कपट्यानो एकच एक शीस करचे खातीर दर्यो आनी गांव म्हणून अर्दो संवसार तुमी मोडतात आनी एकलो मेळटस तुमचे प्रास दोड्यान ताका यमकोंडाच्या शिक्षेक पात्र करतात हाय तुमकां हेरांक वाट व्हरून वेतल्या कुरड्यानो तुमी म्हणटात कोणीय देवाळाच्या नांवान सोपत दीत जाल्यार तें कांय व्हड न्ही पूण देवाळांतल्या बंगाराच्या नांवान सोपत घाल्यार तो ऋणी जाता कुरडे आनी मूर्ख तुमी खंयचें व्हड बंगार की बंगार पवित्र करता तें देवाळ त्या शिवाय तुमी म्हणटात कोणी वेदीच्या नांवान सोपत दीत जाल्यार तें व्हड न्ही पूण तिचेर अर्पिल्ल्या कानिकेच्या नांवान सोपत दिल्यार तो ऋणी जाता केदे व्हडले कुरडे तुमी खंयचें व्हड कानीक की कानीक पवित्र करता ती वेदी तर जो कोण वेदीच्या नांवान सोपत दिता तो वेदीच्या आनी तिचेर आसलेल्या सर वस्तूंच्या नांवान सोपत दिता जो कोण देवाळाच्या नांवान सोपत दिता तो देवाळाच्या आनी तांतूं निवास करता त्या देवाच्या नांवान सोपत दिता जो कोण सर्गाच्या नांवान सोपत दिता तो देवाच्या शिंवासनाच्या आनी ताचेर बसलेल्याच्या नांवांनी सोपत दिता देवाचे उतर हे वकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो स्नेहालयाचो दशमानोत्सव आचरण करच्या
ह्या बागे सुवाळ्यार आज नियाळ करूंक हांवें विसरून काडलेलो विशय जावन आसा. आयले वार पापा फ्रांसिसान पाठयल्ल्या त्या पत्रांतलो सगळ्या पवित्र सभेक ताणें पाठयल्ले शिकोवन जावन आसा संतोष आनी उल्हास पावा. ह्या शिकोवणेचो प्रमुख विशय जावन आसा भाग्यवंतपण वा पवित्रपण. एक फावटी बेल्जियमाचो कार्दिनाल लियो जेसुएनेन्स पाप साहेबान रोमांत सांतांची ती पदवी दिवच्या कार्यक्रमाक हजर आसलो आनी तो एक माध्यमाचो मनीस ताचे लागीं येवन सवाल करी लागलो, सांत म्हळ्यार कोण? ताणें तक्षण जवाब दिली, सादो क्रिस्तांवांचो सांत. सादो क्रिस्तांवांचो सांत. ताची जवाब आयकतना आमकां देखीं विचित्र दिसता, तरी सत तांतूं आटापून आसा. चड करून अजापा वा वर्तीं कामां करच्या वा साद्या मनशां प्रास तिके उंचायर आसच्यांक आमी सांतांच्या पट्टेंत दाखल करता. आमच्या चलत्या जिवनांत जर एकलो मागणेल्लें चड करता, दिसपडते मिसाक वेता, आराधांत भाग घेता, रेतेरेक तो वांटेली जाता, असल्यांक पळयल्यार आमी सांगचें आसा वो एक सांतां बरी करता, एक सांतीन बरी करता म्हणटा आमी. हें सादें उलोवणें आमचें. पूण भावा भयणीनो, पापा फ्रांसीस म्हणटा पवित्र स्नान मेळ्ळेल्या हर एकल्याक आमकां सांत वा सांतीन जावंक आपोवणें मेळ्ळां आनी हें आमचें मुळावें आपोवणें जावन आसा. हें आपोवणें मुळावें हांवें म्हळें कित्याक देवातावनूच आमकां तें लाभलोलें जावन आसा. आमचो देव बापू पूत तशें पवित्र आत्मो पवित्र जावन आसा. सर्वेस्पर होसेयाच्या पत्रांत आमकां सांगता की हांव देव मनीस न्हय, तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र. अशें देवान आपली पवित्रताय आपले रचलेल्या रचनाक दिवन म्हळें, हांव सर्वेस्पर देव, हांवें तुमकां पवित्र केल्यांत, तुमी पवित्र जाल्यात. आनी मंदरान तो आमकां सांगता की तुमी पवित्र जावंक जाय, कित्याक हांव तुमचो देव पवित्र. देवाचो पूत जेजू क्रिस्त हाका आमी परमोन्नतचो पूत म्हणून आपयता. देवाचो पवित्र जन म्हण तो आमी म्हणटा. जेजून आपल्या कश्टां, मरणां आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं आमा सुमेस्तांक सर्गी बापाच्या त्या भाग्यवंतपणांत वांटेले केल्यात. आमी पातकी जावन आसल्या तेन्ना आपणाचें रगत ह्या कुर्साचेर वारावन ताणें आमकां भाग्यवंतपणांत एकठांय केला. देवाची भुरगीं जावचें भाग फावो केला. आनी तस जेजून आपल्या परगट जिणयेर लोकांक शिकोवन म्हळें, कशें म्हजो सर्गीचो बाप बरो तशें तुमी जायजय बरीं. पवित्र आत्मो ताका आमी पवित्र करणार म्हणटा. पवित्र आत्मो आमकां
हर एकल्याक भाग्यवंतपणांत जियोवच्याक प्रेरण दिता. आमकां तो दिसपडते म्हणले बरी नव्या जिवान भरता. आपल्या कुरपे देऱ्यांनी तशें आपल्या स्वादीक फळांनी नेटोवन आमची जिणी तो पवित्र करता. खरेंच आमचो देव भाग्यवंत जावन आसा आनी आमी हर एकल्यान भाग्यवंत जायचे म्हणली ताची खुशी जावन आसा. आनी देखून सांत पेद्रोच्या पयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत आमी वाचता, तुमकां आपयलेलो बाप जसो पवित्र तशें तुमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी तुमी जायचे पवित्र. तुमकां आपयलेलो बाप जसो पवित्र तशें तुमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी तुमी जायचे पवित्र. आनी म्हूण धरून पापा फ्रांसीस म्हणटा, भाग्यवंतपण जावन आसा पवित्र सभेचे भोव आकर्शीत मुखामळ. आनी देखून आमकां हर एकल्याक भाग्यवंत जावच्याक आपोवणें मेळ्ळां. तर भाग्यवंतपणाची वाट खंयची? देवान आमकां भाग्यवंतपणाक आपयला आसता. ह्या आपोवणें पवित्र स्नानांत आमकां लाभलोलें आसता. आमी हर एकल्यान भाग्यवंत जायचे म्हणली ताची खुशी जावन आसा. आनी दोंगरा वयल्या प्रसंगांत हें ताणें आमकां स्पश्ट केलां. त्या 8 बागींतले ते बागी म्हणलें उतर सांत म्हणल्या उतराक सारकें आसा. आमी खालत्या काळजाचीं जाल्यार, नितळ मनाचीं आसल्यार, पेल्याच्या कश्टा दुखांत वांटेली जाल्यार, अन्याय अनेत शोशण विरोध सता निती पासत झुजल्यार, तशेंच वायटांतावन आमी पयस रावल्यार आमी भाग्यवंत जावयेत. सांगात आस आमच्याच बोवारी आमी शांती समाधाना खातीर वावुरल्यार, क्रिस्ताच्या नांवा पासत कश्ट दूख दोनी भोगोवंक आमकां मेळ्ळ्यार आनी दिसपडत्या जिणयेंत देवाची खुशी आमी करूं जाल्यार आमी भाग्यवंत जावयेत. तर पवित्रपणाची पयली वाट जावन आसा त्या 8 बागी प्रमाणे आमची जिणी रुपीत करची आनी त्या प्रमाणे आमी जियोवंक प्रयत्न करचे. दुसरी वाट दया दाखयतात ती बागी म्हणा जेसून. आनी उतरां पेल्याची सेवास देवाची सेवा म्हणल्या त्या ओपारेंत ताणें आमकां स्पश्ट करून सांगलां. कोण भुकेल्ल्यांक जेवंक, ताणेल्ल्यांक पियोवंक, उक्त्यांक पांगरोवंक, निराश्रितांक आसरो, पिडेस्तांची जतन घेता, नेणाऱ्यांक शिकयता, बंदीत आसलेल्यांची भेट करता म्हणटा पापा फ्रांसीस. ह्यो फकत दयाळ करण्यो मात्र न्ही, बगार सर्गींचे राज आपणावची खरी वाट ती जावन आसा. दुसऱ्या उतरांनी आमी सांगचें तर, कोण गत आदार नातल्ल्यांतय, कोण दुबळ्या धाकट्यांतय, कोण समाजींत कोनशार आसात तांचे थंय क्रिस्ताक देखता आनी तांची सेवा करता, ती सेवा सुमयाकच पावता. कित्याक ताणेंच म्हळां, म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणीक तुमी कितें करतात तें म्हाकाच तुमी करतात. क्रिस्ताचे पाटलावदार जावन आसच्या आमी
त्या बऱ्या समारिया घरा बरी कितेंच प्रतिफळ अपेक्षे नासतना निस्वार्थपणी जर आमी पेल्याची सेवा करता, तांच्या गरजांक आमी पावता, ही सेवास नीज आराधन जावं पावता, सर्गींचें राज आपणावचें दिरवें तें जाता. तर दुसरी वाट जावन आसा गत आदार नातल्यांतय, दुबळ्या धाकट्यांतय, समाजींत निमाण्या स्थानार आसल्ल्यांतय क्रिस्ताक देखचें आनी तांची सेवा करून भाग्यवंतपण आपणावचें. तिसरी वाट आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आमकां जायते कश्ट भोगूंक मेळटात आनी पवित्र पुस्तकांत हाका कुरीस म्हणून आपयलां. कोणी म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तर तो आपणाकच इन्कार करून दी, आपणाचो कुरीस उखल घेवन म्हजो पाटलाव करून दी म्हळां सुमयान. आनी ह्या कुर्सा वाटेच्या पैना वरवीं आमी भाग्यवंतपण जोडयेत म्हणटा पापा फ्रांसीस. आमची हर एकल्याची जिणी एक कुर्साची वाट. तांतूं खांटे खुंटे आसात, पिडा शिडा आसा, सलवणी समस्ये आसात, थोडे फावटी बेजाराय खंत आमकां दोसता. आनी हें सगळें परत सुमयान पवित्र पुस्तकांत एका जुवांक सरी केलां. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, हांव तुमकां विश्व दितलो. म्हजें जूं वावोवंक हाळू सोंपें, म्हजें वजें हाळू. म्हळ्यार भावां भयणीनो, केन्ना आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंतले कुरीस आमी एकोडेच वावोवंक प्रयत्न करता, तोवळ त्या कुर्सा पंदाक पडोन आमी अडसता. केन्ना आमच्या जिणयेचे कुरीस सोमियाच्या कुर्सा सवें आमी वावयता, तोवळ तो कुरीस आमकां स्वादीक जाता, दुलोभ जाता. परत सांगता, केन्ना आमच्या जिणयेचे कुरीस आमी एकोडेच वावोवंक प्रयत्न करता, तोवळ आमी त्या कुर्सा पंदाक पडोन अडसता. केन्ना आमच्या जिणयेचे ल्हान ल्हान कुरीस ह्या सोमियाच्या कुर्सा सवें आमी वावोवंक मुखार सरता, तोवळ आमच्या जिणयेचे कुरीस स्वादीक जातात, दुलोभ जातात, सुलभी जातात. तर आमी कितें करया? आमचे मदें एक चिंताप आसा. शांत जावचें कोणें? तें पाप साहेबान, खंय बीस साहेबान, खंय पाद्री माद्रीक. आमचें तशें जाल्यार साद्या लोकांक हें सांगलें न्हय म्हणून पापा फ्रांसीस म्हणटा, असलें चिंतप आसा तर तुमच्या मतींतलें तें काडा. शांत म्हळ्यार कोण म्हण तो सांगता, कोण आपलो दिसपडतें काम सकाळीं ताव न्हिदोंक येता म्हणसर कितें करता पळय तें संतोशान करता, आनी ह्या सर्व कामा द्वारी त्या क्रिस्ताक साक्ष दिता, तोच शांत आनी शांतीन म्हण तो सांगता. आनी थोडे दाखले आमचे मुखार दवरता. जर तुमकां समर्पीत जिणयेक आपोवणें मेळ्ळां, तोवळ तुमची समर्पीत जिणी संतोशान जियेया आनी भाग्यवान जाया. जर तुमकां खाजरी बेसाक आपोवणें मेळ्ळां, तर कशें जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो, तशें दादल्या आनी स्त्रियेन एकामेकाचो मोग करून एकामेकाची जतन घेवन भाग्यवानपण आपणाय जाय. जर तूं दिसपडतें कामाक वेताय, तोळ तुज्या वावरा तळार प्रामाणीकपणी काम कर आनी भाग्यवंत जा. घरांत तूं एक आजो वा आजी, तर घरांत आसलेल्या भुरग्यांक सोंसणीकायेन जेजूची वळख दी.
जेजूचो फाटलाव करचें कशें म्हूण शिकय आनी भाग्यवंत जा. जर तर तूं हुद्द्यार आसाय, अधिकारार आसाय, तोळ तुजो स्वार्थ लेखी नासतना निस्वार्थपणी पेल्याच्या बरेपणा खातीर तूं वावर आनी भाग्यवंत जा. तूं हांतुळणार आसाय, पिडेंत आसाय, कितेंच करूंक तुका साध्य ना, तोळ हातांत एक कोंत घे आनी रोजार कर आनी भाग्यवंत जा. भावा भयणीनो, सांत वा सांतीन जाय तर व्हड व्हड कामां करची गरज ना. बगार कितें सामान्य संगती आसात त्यो असामान्य रितीर करच्यांच भाग्यवंतपण आटापून आसा. आज भाग्यवंत कोलकत्ताची तेरेजा हाचो आमी उगडास करता. तिचे विशयांत एक सांगणी अशी आसा, भारतांतल्या सर्व याजकांनी करच्या कामा प्रास चड सुवार्ता तिणें एकल्यान पसारल्या म्हणटात. वांजेलकान येवन वसोंक ना ती, पूण तिच्या जिणयेंत दुबळ्या धाकट्यांची, गरजेवंतांची, गत आदार नातल्ल्यांची, सांडून घाल्ल्यांची, निराधाऱ्यांची, अनाथांची तिणें सेवा केली आनी जेजूची वळख तिणें हेरांक दिली. आनी देखून आज ती भाग्यवंतपणाचो कुरो जोडूंक पावल्या. हो संस्थो आज तिच्या प्रेरणा काल चलता. हांगासरी होसो वावर मुंदरसून आमी बेता. प्रत्येक तरान कोणाय की नाका जाल्ली मानसीक अस्वस्थ आसल्यांची साखरी करून हांगासर त्या सुधनिया देवाक अर्घां दितात. तसल्यांतय क्रिस्ताक देखून तांची सेवा करचीच क्रिस्ताची सेवा म्हूण लेखून ते मिसांव हांगासर मुंदरून वेता. आनी हातूंच भाग्यवंतपण आटापून आसा. तर भावां भयणीनो, आमी नियाळ केलो विशय फकत एक, पवित्रपण वा भाग्यवंतपण. पवित्र स्नानाद्वारी हे मुळावें आपोवणें आमकां हर एकल्याक लाभलां. आपोवणें देवातावन तें लाभलेलें, कित्याक जसो आमचो देव पवित्र तशें आमी पवित्र जाय म्हणली ताची खुशी जावन आसा. भाग्यवंतपणाच्यो वाटो 3. पयलें, 8 भागी प्रमाणे आमचें जिणें आमी रुपीत करचें आनी जिवंक प्रयत्न करचें. दुसरें, गत आदार नातल्यांतय, दुबळ्या धाकट्यांतय, कोनशांत आसल्यांतय क्रिस्ताक देखून तांची सेवा करचें. आनी तिसरें, जिणयेचे ल्हान ल्हान कुरीस सुमयाच्या कुर्सा सोवें वावोवन आमी भाग्यवंतपण आपणावचें. तर ह्या मुळाव्या आपोवण्या खातीर दुनिया देवाक आमी अर्घां दिता आसतना आमी त्याच सुमयान दाखयल्ल्या वाटेन समकोन खंय आमचो सुमी आसा थंयसर एक दीस पावोंक तो सुमी आमकां आदार जावं म्हूण ह्या बलिदाना वेळार मागया. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक, सर पदवेदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सुमवलो, अंकुआर मरियेंतान जल्मलो, पोन्स पिलाता काल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गार चडलो,
सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक भविश्य सभेक भक्तांचो एकता पातकांचें भोगसाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप. आमकां तांच्या भुरग्यांक तो राखता सांबाळटा आनी चलयता. तर त्याच मोगा मैपासान सर्गी बापा लागीं आमच्या पवित्र सभे पासून आमच्या राष्ट्रा पासून तशेंच ह्या संस्था पासून तांकां आदार दिल्ल्या सर्वां पासून आतां आमी मागया. बापा, पवित्र सभेची जतन घेवच्या पापा साहेबांक, बिस्पांक, याजकांक आनी धार्मिकां पासून आमी मागता. तांच्या पोवण्या सरी जाल्ली पवित्रपणाची आनी साक्रिफिसाची जिणी जिवन तांच्या ताब्यान दिल्ल्या फर्जेक क्रिस्ताच्या पावलांनी सामकूंक मार्गदर्शी जावं म्हूण आमी मागता. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या राष्ट्राचे आडलते चलोवच्या आमच्या मुखेल्यांक खऱ्या मनशापणाचे आनी धर्माच्या तत्वांनी बरोवन सर लोकांक सतानितीन सांबाळूंक आनी राखोवं म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. बाप्पा, स्नेहालया ह्या संस्थे खातीर आमी आज मागता. ब्रदर जोसेफ आनी ताच्या संगात्यांनी क्रिस्ताच्या मोगाची आनी निस्वार्थी सेवेची हे मिसांव आनी की साबार गरजेवंतांक पावोवंक वावरची शांती तांकां दी. तांकां आनी ताच्या कुटुंबा सांद्यांक ह्या सेवेचो प्रतिफळ फावो करून तांणी तुज्या पुताच्या महिमे खातीर जयशे कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आयच्या ह्या दोडच्या संभ्रमा वेळार आमच्या संस्थेक फाटल्या 10 वर्सांनी उदार म्हूण दाखयल्ल्या तशेंच निस्वार्थ सेवा दिल्ल्या सर दानींक तुज्या बेसवांनी भर. तांच्या वावरांत तांकां जाय पुरतो सहकार आनी यशस्वी लाभय. देवाधीन जाल्ल्या दानींक ससनाचो विशव फावो कर. ह्या बऱ्या मिसावाक वेळा काळार जाय पुरतें उदार मनाची दानी तूं फावो कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. येवकरिस्ताच्या मेजाबावरी सांगता जमल्ल्या आम्हा सर्वांक तुज्या विस्नार आशिर्वादांनी भर आनी ह्या बलिदानाचे सक्तेन आमची भावार्थाची जिणी तुका मानून जियेवंक आनी आमचो भावार्थ परगटूंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. बापा, स्नेहालया संस्थान निस्वार्थी सेवा दिवच्या सर्व वावरड्यांक धाकटेर नर्सां आनी सेवा पावोवच्या चालक आनी रांदप आनी सर्व रितींनी सेवा दिवच्या तुज्या बेसवांनी भर. आयच्या कार्याक सहकार दिल्ल्या सर धर्माच्या भाव भयणीक तुजी बेसवां पाव कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची कालती प्रार्थना देन तूं मानून घे. ह्या संस्था पासून तुका आज आमी प्रत्येक तराने अर्गां दिता. हो संस्था चलोवच्या भाव जोसेफ ताचेर तशेंच सर वावरड्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तांचे मरेपात तुजो तो मोग ह्या संस्थांत सेवा घेवचे अस्वस्थां भोगून दी. तुका ती महिमा दिवंक पावोवन दी. आनी अशें फुडें ह्या संस्थेचेर तुज्या आदारान आनी बेसावान चड आनी चड सांडून गेल्ल्यांक आसरो मेळोवन दी. आनी तांणी एक दीस तोच तुजो मोग ह्या संस्था मुखार भोगूंक पावोवन दीत. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
मनशाक उलो दिलो मुंडो गोवांस वायदा कांस तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोस की दयाळ बापा की मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान तुका की दयाळ बापा की मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान तुका म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यानी अख्खे पयसभेच्या अदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. वर्त्या देवा आमच्या बापा, भाग्यवान कोलकाताच्या तेरेजाच्या जिवितां तुज्या मोगाची विचित्र पदवी परसळटा ती वळखून आमच्या सेवेचो वाखाणेचो याज्ञ आमी तुका भक्तीन भेटयता. ह्या संवसारी वंदन्याक पाठ करून आनी सर्गींच्या संतोशाच्या अत्रेगांनी बरोवन तुजी साकरी ध्यान मनी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक पावू. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें. कोलकाताच्या तेरेजा पासून तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखनता. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय. देखून देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदाळबारां सांगती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, करस्तोम पवित्र सगळे तुजे रचना तुका वाखनता. कित्याक तुजे तान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन
सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता उदेन ते तावन अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काशा परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांक ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तुका आमी समर्पिता. तुजी ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. पवर्तसो गुट परगटूया. जीवन जाला जिसू नव्याने तलो. जिसू मेलो जिसू जीवन जाला जिसू नव्याने तलो. बापा आमचे सर्वने पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बलियतान तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरें आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगिवंकार मुरयेच्या तुज्या भगिवन धर्मतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळी आनी मनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खंदवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय.
मरण पावल्या आमच्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागतीन त्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक माईपासान तुज्या राजांत घे ते आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंधनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलें तें प्रार्थने भक्तीपणी आतां मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सरकार जाता तशे संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्या राजमुर्ती पदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर. देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर. देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर विचे म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
सर्गीच्या कुवारा मोगाच्या संदीरा जेजू सोडवणारा पाक्याच्या आधारा दयाळ म्हूण जगणारा जेजू काकुळटारा स्वादिक जेजू मोगाळ जेजू काळजांत म्हज्या राव तूं जेजू कश्टांत म्हज्या पाव तूं जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये Seiro sala ya pidara arika tuka hogla tuka stuti tuka mahima tuka आईलाय सोम्या मुझ्या घरा सैरो सालाय या बिडरा तुका होकळा तुका स्तुती तुका महिमा तुका पृथ्वीची सोबी कसा बोलसा तिरुकानी सडा मोळपार सोबची तारा दर्यो आनी तिलारा बसून गाऊन ओडवी कसो उल्हासान पर आर
दान करता आईलाय सोम्या मोच्या खरा सैरो जालाय या बिडारा अर्गान तुका खोकळा तुका स्तुती तुका महिमा तुका आईलाय सोम्या मोच्या खरा सैरो जालाय या बिडारा अर्गान तुका खोकळा तुका स्तुती तुका महिमा तुका प्रार्थया प्रितीच्या बापा तुवें आज आमकां जेजूच्या कश्ट मरणाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक फावो केलाय. ह्या बलिदानाचें जेवण करून जेजूच्या जिवान आमकां भरल्याय. जेजूचें जिवीत दिसान दीस अदीक आमच्या विनाशी कुडीन दिश्टी पडच्याक भाग्यवान कोलकाताच्या तेरेजाच्या देखीन जेजूचे कश्ट मरण आमी सदांच आमच्या कुडींत व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याकच लबदोंक आमकां घटाय दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. प्रत्येक आशीर्वाद घेवच्याक हात जोन तकले बगावन रावया. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतले निवारो आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरो. सराना तसलो आनंद तुमकां पावसावच्याक तुमची काळसां आपल्या उतरांक तो आयती करूं. कितें बरें आनी सारकें तें समजोन आमच्या बापाच्या कुशे प्रमाणे चलोंक आनी अशें सर्गी सुखाक पावोंक तुमकां पावोसां. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच तुमचे सवे आसो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आज फाटल्या 10 वर्सांत हांव न्हू ह्या 7th सोम्यान म्हाका सैलयल्या हर एका घडयाचो उगडास काण अर्गां दिवचो दीस जावन आसा. आज ह्या पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक हांव उडुपी अतिमनादीक बिस्पांक दोतोर जेराल्ड आयजाक तांकां हांव मेळोंक येता आसतना तांकां आपोवणें दिवंक येता आसतना तांणी मोगान स्विकार कर म्हणलें उतरां. तुमी बरें काम करतात न्ही ही खंडीत हांव येता. म्हाका तांचे कडेन पयल्यांत हांव तांणी एपिस्कोपल विगार जावन कुंबळ्यांत तांणी सेवा दिल्ली आसा आनी कासरगोड आमचो वाराडो आज मस्त बरेपणांत इम्प्रुवमेंट इस्कॉलां आनी ताचे उपरांत बरे बरे योजना जारी जाल्ली. बिस्प एपिस्कोपल जावन आसतना म्हणलो त्या वेळार म्हणलें सांगूंक हांव संतोश पावता
तांचे वयर व्हड अभिमान आमकां आसा खंडीत जावन म्हजे भाग तांची पावलां आज आमच्या स्नेहालयांत ती पडल्यांत आनी तांची आशिर्वादां आमच्या आम्हा सर्वांचेर तांणी दिल्यांत आनी जाकी हांव संतोश पावता ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत तांणी येवन आमच्या खातीर मागिल्ल्याक बिबसाहेबानो हांव तुमकां देव बरें कर म्हणटा आनी तशेंच आज मोगाचे आपोवणें दिल्ले सर्व यासाक बाप हांगासर आसात म्हाका म्हज्या कश्टाच्या वेळार म्हाका तांदूळ नातल्या वेळार नाल्ल नातल्या वेळार कितें पयशे झाडचे नासल्या वेळार हांवें धांवचें इगर्जांक म्हाका मोगान तांणी स्वागत दिवन थंयसर फिरगेजेंत तांणी एनाउन्स कर न्हू थंय तावन दिल्ली ओरवी आनी थंय तावन दिल्ली कुमोकांत ही 10 वर्सां हांव ही सरल्यांत म्हणून सांगूंक हांव संतोश पावता ही 10 वर्सां भोव कश्टांनी काडलां जाल्यार मस्त ह्या जाग बापाचो आनी तो सहकार आसा तांच्या मागण्या आसा तांचो पाठिंबो आसा आज थंय ताणें आराम करता फादर फ्रेड्डी तांणी आयल्या तांचोय हांव उगडास करता तांकां देव बरें करूं म्हणटा ते आल्ली पाद फिरगेजेचे तशेंच फादर म्हजे तात्मीक डिरेक्टर फादर अँड्रू लिओ डिसोजा बोंदल फिरगेजेचे विकार म्हज्या कश्टांच्या वेळार म्हाका केस गेल्ल्या वेळार मस्त म्हाका कुमोक दिवन पाट तापड ह्या हंताक येवन पावोंक केल्ले फादर तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच फादर अनिल आसात कुंबल्या फिरगेजेचे विकार तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच फादर स्टॅनी आसात तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा कुशींत फादर जेकोब आसात पालोटायन विटला तावन आयल्या तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच फादर अनिल आमच्या शेजारचे मिया पादवचे तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच फादर सिरील बोंदेलचे सहायक विकार तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे पाद्र्याबू आमचे चापलीन पाद्र्याबू फादर कार्नेलियस आमचे सगळे आत्मीक कार्यांक आमकां सदांच मीस बटोवन आमकां भूतबाळ सांगून आमकां सारके वाटेन चलोवचे ह्या जाक तुमकांय फादर हांव देव बरें कर म्हणटा तशेंच फादर मायकल रेक्टर डॉन बॉस्को तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच म्हजे भाऊ पाद्र्याब आसात गोकर्ण तावन आयल्यात फादर जोकीम तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर मायकल बोळा तावन आयल्यात तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर बेंजामीन मुडिपू तावन आयल्यात तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच फादर ग्रेगोरी आमकां केदाळय आग्रारचे नार्ल मुख जाल्ल्या वेळार फोन करचे तांकां हांवें तांणी मस्त म्हाका सहकार दिला जावं पयले मुडिपू आसतना जावं आतां आग्रार आसतना तुमकांय फादर हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे विकार आमचे फिरगेचे विकार फादर वर्गीस चक्काल आनी तांणी हर एक आमच्या धांवन धांवन खंयचे एक सांगल्यार आनी ते बायल्या मनशां बरी न्ही आमचे ते स्नेहालाचे सांद्या पडले बरी ते आमकां हर एक दीस आमकां प्रेरण जावन आसात फादर वर्गीस निंगळकम हार्दमय स्वागतम तशेंच फादर लॉरेन्स मस्करेनस आसात आंबेंबळचे विकार मस्त पोटी तांणी हांगासर आमच्या माडन तयार आसतनाय तांणी मस्त म्हाका कुमोक केल्ली आसा आनी तशेंच आंबेंबळी मस्त तांणी कुमोक केल्या तांकांय हांव देव बरें कर म्हणटा तशेंच हांगासर आयल्यात धर्मीक भयण्यो भोव मोगान नवे नवे तोंडां दिसतात आमी एक इन्विटेशन दिल्ल्यांत आनी आपयल्यांत ती मोगान ती आयल्यांत तांचो आज इतलो एक बिजी शेड्यूल दवरून तांणी बिजी शेड्यूल आसल्यार ती आयल्यात तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आसात हांगासर दानी आनी हितचिंतक आमच्या मोगाचे कितलेय जाण परगांवांती आसात तांकां आज येवंक जावना सबारांनी आज आमकां बरें मागलां आनी सबार सगळ्यां नांव काडल्यार हांगा वेळ पावचो ना देखून सगळ्यांक हांगासर आयल्या हर एकल्यांक म्हाजे पाडता पडल्या कुमोक केला हर एक हांगाच्या उदरगतीन तुमी कुमोक केला आनी इतल्या ह्या 10 वर्सांच्या पावंडान इतले उन्नतेर पावूंक तुमचो सर्वांचो सहकार आसा तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच हे मीस निमाणे गीत जाल्ले कुडले ह्या जाग बापांनी मुस्ताईकान दयेकर परत्यांनी 1 घडीभर 15 मिनिटांनी हांव कार्य मुख दितां कांयच गद्दलायचें ना 11 मुक्काल तावन 12 भितर सर्वांक सांगाती जेवण आसतलें दयेकर सर्वांनी जेवण स्विकार करून तो साजे हे म्हजे मोगाचें आपोवणें देव बरें करूं Pai तेरे साथ का अल्तारी मार
सगळो संसार करता तुका नामान माय तेरेसा तुका अल्तरी मान सगळो संसार करता तुका नामान कोडकाराची माता सांती आता नामान नामान सामादर तेरेसा मदर तेरेसा महान सांती मान तुका सदा फावो आसा माय तुंगे आमची दुर्बळ्याची मागून धाड पेसावा देवाची मदर तेरेसा महान सांती मान तुका सदा फावो आसा माय तुंगे आमची दुर्बळ्याची मागून धाड पेसावा देवाची प्रसूत जावना तरी आवयसली मोगा सेवेन सगळो संसार जिखली प्रसूत जावना तरी आवयसली मोगा सेवेन सगळो संसार जिखली आवयचो मोग लाभलो अनाथ भुरग्यांक पुनर्जीवीत लाभले मोर्चा त्या कुडी मदर तेरेसा महान सांती मान तुका सदा फावो आसा माय तुगे आमची दुर्बळ्याची मागून धाड पेसावा देवाची आशीर्वाद दिव आमकां कलकत्ताच्या मदर तेरेसा आमा पसत विनंती कर भाग्यवंत कुर्साचे कुरवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Halo.
वेदीचेर आमचे मक्तीक गवळी बाब जावन आसचे उडपी DSCGचे अदीक मनादीक दोतोर बाब जेराल्ड आयझॅक लोब तशेंच आमच्या फिरगजेचे विगार जावन आसचे फादर वर्गीस आनी तशेंच आमचे मोगाचे वस्ते चापलेन जावन आसचे फादर कॉर्नेलियोस दया करून ह्या वेदीचेर आसीन जावचे खातीर हांव उलो दितां. कार्य आमी जर तर आमच्या हातीन घेतलें जाल्यार ताच्या फाटल्यान आसचो घाम त्याग आनी सॅक्रिफीस कितें तें आमकां साबारांक भोवशा कळीत ना. ल्हाना भावंडांक जे तुमी कितें करतात तें म्हजे थंय म्हाकाच करतात म्हणली उतरां मदर तेरेजान जिसो आज आमी जल्म दिवस आचरण करता तिणें सांगलें तांचे मुखांत हांव सोम्या जेजूक पळयतां. 10 वर्सां पयलें मदर तेरेजा कोलकाताची तिका आपली आदर्श व्यक्ती जावन घेवन एक सुरू जाल्लें सोपान आज 10 मैलां पयस पावलां. हाचो केंद्र व्यक्ती जावन असो मनीस जोसेफ क्रास्ता एक सामान्य चालक जावन आपलें जीवन प्रारंभ केल्लें आनी एका दिसा देव कशें कोणा लागीं उलयता म्हणल्यार साक्ष जावन इतल्या अपुरबायचो चालक जावन आसचो एका व्हडल्या अवघडाक संपडता आनी आस्पत्रेच्या कट्यार न्हिदोन आसता. आनी असल्या वखदा जोसेफाक मुखली वाट कितें ती दिसना. आपल्या पत्नीचो आनी दोगा धाकटुल्या भुरग्यांचो सांगात सोडल्यार ताका सगळो अंधकार आसलो. बरो जाताना एक रेतिरेक वेता पोट्टांत ताका कसलोगी एक संदेश मेळटा. पूण तरणाटपणार जे कितें संदेश मेळ्ळ्यार आमी सामान्य जावन घेता आनी ताणें तशेंच केलें. म्हाका जोसेफाची फाटल्या लगभग 15-16 वर्सां हांव सळावळ आसा आनी आपल्या दिसपडच्या ग्रासा खातीर आनी मुखार बसाचो चालक जावंक जायना म्हणून कोडयाळांत एक रिक्षा चालन करूंक एक रिक्षा घेता आनी एक दीस बायबलांत आमी सांगलां सोमी वाऱ्या मुखांत उलयलो सोमी उदका मुखांत मोडा मुखांत आनी कितें पुरो पूण हांगासर एका निर्गतीक बायल मनशा मुखांत कशें सोमी उलयलो म्हणलें भोवशा साबारांक कळीत आसा. पयशिल्या गांवांत हांव मासली बोरन आयिल्ल्या एका ट्रकाक वस्ते खातीर मार्केटा भितर रावच पडलें. आयसान भरलेली ती गाडी मासलेची आयस हांगाच्या दगीक उदक जावन तेंबो तेंबो देंवताना गळो सुकल्ली एक निर्गतीक निराधार मानसीक वत्तडाक वळख जाल्ली स्त्री तें उदक पियेता. आनी असलें एक चित्रण जोसेफ आपलें करून घेतना ताणें चिंतलें वाटेर संपडलेली वाटेर शिंपडलेली साबार फुलां हांवें कित्याक एकठांय करूंक नजो आनी त्या खातीर वाटेर शिंपडलेली जिवितांत अनर्थ निराधार निर्गतीक म्हणलेली फुलां एकठांय करूंक लागलो. आनी आज म्हणसर 800 असल्या सोबीत फुलांक जिवीत दिवन जीवनाचो दिशा दाखोवन तांच्या घरा पावयल्ली ख्यात जोसेफाक ओलिवियाक आनी ताच्या दोगा भुरग्यांक आनी सगळे शिबंदीक फावो जाता. आतां प्रस्तुत स्नेहालया मोगाचें मंदीर अडेशी वस्तेक हांगासर मानसीक वत्तडाक वळख जाल्ली अस्वस्थ पिडेस्तां हांगासर आसात आनी लगभग 35 शिबंदी वर्ग आसा. जर तर हांव उलयलो जाल्यार आयच्या कार्याचें भोवशा केंद्र येवजन सफळ जायचें ना. त्या देखून हांव मायक जोसेफाच्या हातीन दिता. आयच्या सर घनामानाच्या मोगाच्या सैऱ्यांक गौरवाचो स्वागत करच्याक.
सर्वांक देव बरो दीस हांव मागता आमच्या दशमानोत्सवाच्या कार्याक अतिमोगान आमच्या उल्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या अति मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझॅक बापांक हांव काळजांत ताळून तुमकां हांव स्वागत करता हाका फुलां बिस्पांक फुलांचो तुरो दिवंक हांव जोसेफ वर्गीस आमचो ट्रस्टी तांकां हांव उलो दिता दयकर बिस्पांक तशेंच आमचे विगार जावन आसचे पावोरचे फादर वर्गीस आमच्या खंयच्याय हांवें सांगले बरीच धांवून येवचे आनी ते एक सेकंड कामिसा जर्मनी येत आमच्या हांगाचे पावोरचे हर एक दुबळ्यांक व्हरून हॉस्पिटलाक हर एक दीस सेवा दिवचे ह्या जागे निजाके आमकां संतोष आमच्या लक्षिंत आसले तांकांय हांव मानाचो निगानाचो स्वागत मागता फादर वर्गीस स्वागत तांकां फुलांचो तोर दिवंक ओलिविया क्रास्ता उलो दिता आणि आमचेच याजक चापलीन याजक फादर कार्नेलियस आमच्या तरणाटे याजक म्हणचे आमी केदाळे तांकां आमकां सदांच ते आत्मीक कार्यांत आमच्या मिसाच्या बलिदान जावन दी पिडेस्तांक हर एक आमची ते सुरसुडीत जावन हांगा आमकां सेवा दिते आसात फादर तुमकां हांव स्वागत मागता तांकां फुलांचो तोर दिवंक थॉमस डिसोज आमचो ट्रस्टी मुखार येयचे म्हणून हांव विनंती करता तशेंच हांगासर सबार याजक बाप आसात प्रत्येक जण फादर फ्रँकलीन तांणी सकाळीच फोन केल्ले हांव बासरूर तेणे कुंदापूर तेणे आसा येवंक कितें गेली अडकड आसा पूण खंडीत हांव कार्या पावतलो तांणी आमच्या बायल मनशाच्या मानसिक संस्थांच्या बायल मनशाच्या आसऱ्याक तांणी फावंडेशन स्टोन घाल्लो आनी ते तांणी मागले त्या दीस ते मागल्या त्याच वेळार ते मुग्धून आमकां उक्तावणाक जाला फादर तुमकां हांव काळजांत ताळून स्वागत मागता आनी तांकां फुलांचो तोर दिवंक जेसिंताक हांव उलो दिता आमचे एडमिनिस्ट्रेटर जेसिंताक हांव उलो दिता तशेंच आमचे आत्मीक डिरेक्टर फादर अँड्रू लिओ डिसोज बाप तांणी आमच्या चापुलाक आनी तशेंच हांगासर पावुरांत हांवें मेळट सांगता आसतना तांणी हांगासर येवन आमकां ब्लेस करून दोनींकी फर्स्ट आयिल्ल्या वेळार तांणीच फावंडेशन स्टोन घाल्लें चापुलाकी तांणीच फावंडेशन स्टोन घाल्लें आनी आमी अशें मुखार वचूंक आमकांय फावंडेशन तुमीच घाल्लें देखून तुमकां हांव मोगाचो येवकार मागता स्वागत मागता तुमकां फुलांचो तोर दिवंक बोंदेलचो प्रकाश पिंटोक हांव उलो दिता वेगीच मुखार येवचें आनी तांकां फुलांचो तोर दिवचो आनी तशेंच फादर अनिल आसा हांगासर कुंबळ्याचे विगार तांकांय एक फुलांचो तोर दिवंक हांव जेबी डिमल्लो सराक उलो दिता दयकर मुखार येवचें आनी विगार बापांक तशेंच फादर जेकोब आसात पालोटेन पाद्र्या आमच्या मदें आसात तांकांय फुलो तोर दिवंक हांव संध्याक उलो दिता तशेंच आमचे बगलेक आसात म्हजेच भाव फादर जोकीम तांकां फुलां तोर दिवंक हांव जोसलियाक मुखार आपयता तशें जोसले बेगी येवन पाद्र्याबाक फुलां दिवची तशेंच ताचे बगलेक आसात फादर मायकल रेक्टर डॉन बॉस्कोचे तांकांय हांव स्वागत मागता तांकां फुलां तोर दिवंक आमचो अकावंटंट मेल्विनाक हांव उलो दिता फादर ग्रेगोरी आसात आमचेच कुटुंबाचे याजक तांकांय हांव हार्दिक स्वागत मागता तांकां इंजिनियर आमचे जॉय आसात दयकर जॉयन येवन एक फुलांचो तुरो बरें म्हणून कोडकर फादर आमचे ह्या बायल मनशांच्या आसऱ्याचे आर्किटेक्ट तेच जावन आसात सगळे आर्किटेक्ट तांचे जावन आसा इंजिनियर जॉय फादर सिरील आसात बंदेलचे ते आमचे सगळ्याक हर एकांत कार्यांत आमकां पाठिंबो दितात आनी आमकां देवाचें उतर वांटून घेवंक हर एक कडेन आमकां ते सहकार दितात तांकांय हांव स्वागत मागता तांकां हांव फुलांचो तोर दिवंक थंयसर आमची नर्स आसा मोनिकाबाई तुमकां हांव आपोवणें दिता दयकर फुलांचो तोर दिवचो फादर तशें फादर स्टॅनी आसात तांकां फुलांचो तोर दिवंक हांव उलो दिता स्वस्ती
ते आमचे अकाउंटंट आणि हांगासर आयला सर्व धार्मिक भयण्यांक हांव स्वागत मागता. तशेंच हांगासर साबार आमचे दानी आसात. तुमकां सगळ्यांक एकाच उतरान हांव स्वागत करता. आणि आज बरें कोयर केला संपिगे ओजवाल सर, तुमच्या सगळ्या टिमाक हांव स्वागत करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर मानेस आसात कृपा फाउंडेशनाचे डायरेक्टर आसात पाऊल सर, तुमकांय हांव स्वागत म्हणटा. आनी तशें साबार तोंडां दिसतात हांगासर. तुमकां हेर एकल्याक आमचो रॉय सर आसा, रॉय कस्टलिनो असले की गेले म्हणून कळना, मिसाच्या वेळार असले आसात की मुखार. दयाकर मुखार या सर, दयाकर मुखार या. तांकां फुलां सोतरो दिवंक हांव जिओ सराक आपोवन दिता. दयाकर मुखार या सर प्लीज. दयाकर मुखार या प्लीज, मुखार या. आमचे सगळे बिल्डींग तांणी बांदिल्ले जावन आसा. तांकां आमी 4 ताळयो पेटी. आणि आमचे कॅथोलीक मुखेली ते जावन आसात. आणि एक 2 बोगदांची उतरां चड वेळ काडिना, 5-7 मिनिटांनी मुख दिता. 2009 अचानक हांवें चिंतूना हें पुरायशें जायत म्हाका सोम्याचे असले एक सेवा करूंक आपोवणें म्हणत. कित्याक म्हजे पयले फाटलें जिवीत कळीत आसल्या साबार जाणांक म्हजे विशयान गुत्त आसा. 2 जाणां भावांक पयले फावटी सोम्यान म्हाका दिल्ले. एक हिंदू भाव, एक मुस्लीम भाव. तांकां तारापाडी लागसर असल्या घरांत आपूण हाडटा आसतना थंयसर एडोरेशन मॉनेस्ट्री मिलाग्रीस थंयसर मागणें करूंक हांव येता आसतना थंयसर भायर ते 2 अस्वस्थ भाव आसले, पिडेस्त भाव आसले. तांकां हांव भितर करून मागणें करून भायर येता आसतना एक व्यक्ती राखून आसलो. तोच जावन आसलो अरुण साल्डाना. ताका मुखार आपयता. म्हजो फर्स्ट डोनर तो. मुखार या केदाळे हांव तांकां मान करता. कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका दिल्लो फर्स्ट डोनर. तांणी 2000 रुपये कांयच विचार नासतना हांवें दोगां पिडेस्त आज आपोवन व्हरता म्हणल्या खातीर तांणी म्हाका फर्स्ट ओलिविया प्लीज तांणी म्हाका सहकार दिल्लो आसा. ताच्या फाटी आयिल्ले सगळे तुमी पळयतात हर एकल्या मनशाक सोम्यान आपोवणें दिवन हाडले आसा. अशें त्या दिसा आरंभ केल्लो संस्थो 4 वर्सां तालापाडींत थंयसर आसलो. ताचे उपरांत म्हाका इल्लेशें सोम्यान सोसूंक दिलें. त्या सोसणिकायेच्या एका फाउंडर म्हाका मुखेल जावन आसात फादर एंड्रू. त्या दिसा सगळ्यांक सांगाती मेळोवन थंयसर दिल्ले बेसांव जावन आसा. तांणी 12 वरां रातीर जोसेफ तुजे समय देव आसा जाल्यार हे काम हे मिसांव मुंदरसून व्हरतलो, नांतर हांगासर रावतले म्हणून. म्हाका एकदम त्या राती भें उठले. मस्त पावस येतलो पूण एका कुशीन भरवस आसलो. पूण हो जागो अपचित्त म्हणल्या बरी म्हाका मेळ्ळो. पूण 6 म्हयने म्हज्या हातांत आसले. त्या दीस जाल्ले एग्रीमेंटा प्रकार 6 म्हयन्या भितर सोम्यान हे हांगासर स्नेहालया मानसीक अस्वस्थांचे घर उक्तावण करून सोम्यान कृपा दिली. आणि 7व्या म्हयन्यात सुमार 6 म्हयने 7व्या म्हयन्यात पयल्या हप्त्यांत हे इनागुरेशन जालें. ताच्या फाटल्यान जाल्ली सगळीं कामां तुमी पळयते आसात. आनी सगळे हे दानी मुखांतर जाला. आनी सर्व साबार जाणांनी दिल्ल्या सहकार आनी मागण्या मारी पास जाला. म्हजें म्हणलें कांय ना. हांव एक खाली एक इन्स्ट्रुमेंट मात्र. हाच्या फाटल्यान म्हजे कुटुंब, म्हजे पतीन, म्हज्या भुरग्यांनी मस्त सोंसलां. तशेंच ट्रस्टी आसात जोसेफ वर्गीस आनी थॉमस डिसोजा. तांणी म्हाका मस्त सहकार दिला. आनी तशेंच आमच्या ओटूक मेजर स्टॅनी मॅथ्यू आसात. तांणी आमकां मस्त सहकार दिला. तांकांय हांव ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या वेनलॉक आस्पत्रेंत स्नेहालया मन्ना म्हणलें एक मिसांव फाटल्या 4 वर्सांत हांव हर एक दिसा 700 जाणांक दनपरांचें जेवण दिवंक सोम्यान थंयसर म्हाका एक हात उचोवन धरले. आनी साबार दानी मुखांतर ते मिसांव चलते आसा. थंय येता आसतना म्हाका मस्त मिसांवां मेळ्ळी. एक वस्त्ररांतल्यांक थंयसर मस्त वस्त्र आमी दिता. भायर बरोवन दिल्लीं वखदां एका दानी मारिपात हर एकल्यांक कोणाकय सोडिनासतना भायर बरयली सर वखदां हाडून दिवचे कृपा थंयसर सोम्यान आमकां फावो केला. तशेंच थंयसर मोर्न व्हरूंक नॉर्थ कर्नाटकाचे कोणी जाल्यार रडोवन आसतात मोर्नवर पयशे नात म्हणून म्हाका 2 अँब्युलन्सां दानींनी दिल्यात. त्या दोनी अँब्युलन्सां तांचे खातीर आमी वापरता. आनी हांगासर असल्या पावुरांत असल्या सर्व लोकांक आनी गांवांत असल्या हर एकल्यांक आमी ते फ्री जावन ते येदोळ म्हणसर वापरला. साबार मोर्नां नॉर्थ कर्नाटकाक आमी पावयल्यांत. देखून हे मिसांव करूंक सोम्यान साबार जाणांच्या सहकारान साध्य जाला.
हरी एक व्हेकल धांवता आसतना सांगचे तुमी आज डिझेल घालून कोणा ग्रुपा दिल्या आज कोण आसा तांदूळ म्हाका गोत्तुना पूण सक्कर तुका गोत्त आसा तांकां बेसांवांनी बरं हांगासर वखदांक जावं दी खंयचेय एक मिसांव काम जाता हरी एक आमच्या पयणा करस हरी एक देवा कडेन लेख आसा देखून हरी एक दीस हांव मागचें आसा सोम्या आज कोण आसा म्हूण गोत्तुना हरी एक तुज्या हातांत आसा तांकां सर्वांक बेसांव दी म्हणून तशेंच सांगा सर जाय आसतना तांदूळ सडन्न मूग दिल्या वेळार म्हाका उडास असो क्लॅरिशा बाय असो आनी बेन्नांव असो तांणी हांगासर आसात तांचो पूत आफ्रिका आसा कितलो तांदूळ जाय जाल्यार जोसफ वच मार्केटांत तांणी येवन पयशे दितात हांवें तांदूळ हाडचो असले साबार जाण हांगा आसात तांकां सर्वांक ह्या वेळार हांव देव बरें कर म्हणटा तशेंच जॉन मॅक्सिम डिसोज आसा तांगात आंबेंबळचे तांणी दुबय तावन ह्या कार्याक ते आयल्यात तांकांय हांव स्वागत मागता ते आमचे दानी जावन आसात आनी साबार जाण मुखार दिसता सक्तांची नांवां आपोवन सांगूंक दिसना देखून सक्तांक एकाच सुत्रान ह्या फाटल्या 10 वर्सांत म्हाका पाठिंबो दिला आनी जेवीडी म्हणलो सर हांगासर आसात वज्रहार म्हणलो एक बूक बरोवन 15 लाख तांणी कलेक्शन करून एक जनरेटर सेट आनी आमच्या स्नेहाला जायला साबार वस्तू काणूंक तांणी कुमक केला ताका हांव देव बरें कर म्हणटा आनी तशेंच टबेरनाकली तांणी दिला तांकांय हांव देव बरें कर म्हणटा तशेंच साबार जाण आसात नांवां काडून गेल्या जायना दयाकर बक्षिया पण हांगा सुटोवन गेल्यार आनी एकाच उतरान सर ह्या 10 वर्सांनी पाठिंबो दिला कुमक केला पाड तपडला म्हाका बक्षिला म्हाका सुदार सुनवेला सक्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखारी तुमचो सर्वांचो सहकार हांव मागता तशेंच साबार सिस्टरां आसात मस्तू इस्कॉलांनी अनाउन्स कर म्हाका साबू पेस्ट ब्रश नातल्या वेळार ताणें भुरग्यां कडेन काणी घेवन म्हाका दिल्यात तांकांय हांव वेळार उडास करता आनी देव बरें म्हणटा थँक्यू 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 देव बरें करूं आनी तशेंच मंजेश्वरचे उपाध्यक्ष जीन लविना आसा तांचो उगडास करता तांणी आमकां वस्तू कुमक केला तांचो ह्या वेळार उगडास करता देव बरें म्हणटा तशेंच मंजेश्वर नवीन आसा दिसाना किंगी मिसाच्या वेळार आसले नवीन तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा हरी एक वेळार म्हाका पाठिंबो दिला देव बरें करूं थँक्यू म्हाका एक दुबाव भोगता जोसेफाक मायक दिल्लो हांवें स्वागत करूंक घे वोट ऑफ थँक्स गे ताची भोगना स्वागताच्या बराबर देव बरें करूं म्हणची वाकाणेची दिनवासाची उतरां इतक्या अपूर्वयाची व्हडली देव तुका चलो तुजो हात धरूं हांगासर आसा आमचे दोन तरणाटे वस्ते याजाक बाप कार्नेलियो मोंतेरो तुमचे तावन संदेश आशेत हांव मनादी गोळी बापानो याजाक भावानो धार्मीक भयणीनो ह्या संस्थेचो वडील जोसेफ क्रास्ता तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो दोन शब्द उलयता म्हणटना म्हाका उडास येता बाब साहेब जो हांव 26वो तो एक फावटी व्हडल्या गोंयांता गेलो आनी त्या गोंयांताची सिस्टरां व्हडली एक कॉलेज चलयताली थंय वचून सिस्टरां मेळ्ळ्या वेळार ताणें विचारलें सिस्टर तूं कितें करताय हांव ह्या गोंयांताची वडील म्हणाली आनी एका सिस्टरा कडेन विचारतना तूं कितें करताय हांव कॉलेजीचे प्रिंसिपल मागीर आनी एका सिस्टराक विचारतना तूं कितें करताय हांव लेक्चरर कॉलेजीन मागीर तशें विचारतना एकलें म्हणाली हांव लॅबान काम करता हांव लायब्ररीन काम करता निमान एक म्हातारी सिस्टर आसली तिचे कडेन वचून विचारतना तूं कितें करता सिस्टर हांव धाकट्या भुरग्यांक दोतून शिकयता आनी सांजेर वेळ मेळ्ळ्यार म्हाताऱ्यांक आनी पिडेस्त भेट दिता म्हूण सांगून सिस्टर तूं देवाचें काम करताय उरल्या सिस्टरांक बाप साहेबान सांगून हांव देवाचें काम करता म्हूण सांगून आतां म्हज्या कडेन कोणी विचारता जाल्यार जोसेफ कितें करता की म्हूण सांगून हांव सांगता तो जेजूचें काम दिता जेजूचें काम करता तो बुकेल्लें वाडटा वस्तू नातल्या भांगरून दिता आसरो नातल्या आसरो दिता पिडेस्त वोकात दिता आनी ताच्या वर्तें कितें म्हळ्यार तो सगळ्यांक मोग दिता तो मोग तांकां बरेंपण करता देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमी ताका मस्त सहकार दिला आनी फुडें ताका सहकार दी जाय तुमी ताका सहकार दिनात ताका कुमक करनात पूण तुमी करची कुमक जेजू जेजू तुमचो रीणकारी जावन आसा तो तुमचें रीण फारीक करतलो ह्या मनान फादर जेजूबाक कुमक करा आनी सुदारसिया देव बरें करूं देव बरें करूं हे सगळें कार्य जें कितें आतां हांगासर चलून आसा
डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचेर युट्यूबाचेर आनी फेसबुकाचेर वळोनूच आसा. हांव आभारी जावन आसा स्थानीक संभ्रम फोटोग्राफराक, तशेंच डिवायनाचे जॉर्जन फेर्नांडीस आनी ताचो पंगड हांगासर आसा. देव तांकां बरें करूं. पयशे दिवनात. हांगासर नावालां करतात. एक दैवीक बवर ह्या सगळ्या वाठारांत आसा. हांगासर निवासी आसात. ह्या निवास्यांक वखदां, न्हिदोंक आनी कान मात्र दिवची वेवस्था हांगा ना, पूण थंय शिस्त आनी मनशापण शिकयतात. आनी साबार म्हयन्यांनी वेगवेगळे स्पर्धे चलयतात. हांगासर फाटल्या थोड्या दिसांनी 17 वेगवेगळे भोवा पुरबायचे स्पर्धे चलयलेले आनी तातूंत जे कोण विजेत जाला तांकां एक हांगासर मान करच्याक हांव ह्या सगळ्या संस्थेची कारभार जावन आसची जसिंता पेरेरा हेका फुडें आपयता. मोगाचनो आमी हर दीस सांगत आसचे आमचे भाऊ बहीण आमचे सांगत आसात आनी तांच्या बऱ्यापणा खातीर आमी मस्त स्पर्धे मांडून हाडिल्ले. त्या स्पर्धेक विजेताक हांव सगळ्यांक मुखार आपयता आनी तांकां आमच्या गवळी बापांनी बहुमान दिवन उल्हासीचे म्हणून तांचे लागीं विनंती करता. पहिले सॅक रेस FS दादल्यांचे विभाग, दुसरे चोटू सॅक रेस आणि बायल मनशा जांतू सेलिन फेर्नांडीस पहिले स्थान, दुसरे स्थान रेखा. रनिंग रेस पहिले स्थान मोहम्मद असलम, दुसरे स्थान वॉल्टर फर्नांडीस. दादले बायल मनशाचे फातिमा आणि फेमिना. फातिमा पहिले स्थान, फेमिना दुसरे स्थान. फ्रॉग रेस दादल्यान मोहम्मद असलम आणि जितेश दुसरे स्थान. फ्रॉग रेस बायल मनशांचो नागम्मा फर्स्ट प्लेस आणि रेखा दुसरे स्थान. कॉइन इन द बास्केट दादल्यान पहिले डेव्हिड, दुसरे गणेश कामत. कॉइन इन द बास्केट बायल मनशांचो पहिले फेल्सिया आणि दुसरे पूमणी. बॉम्ब इन द सिटी दादल्याच्या विभागात शिवाजी पहिले स्थान, दुसरे स्थान सुरेश. लेमन रेस दादल्याच्या विभागात अब्दुल बशीर पहिले स्थान आणि दुसरे सुरेश. लेमन इन रेस पहिले बायल मनशांचो पहिले स्थान आरती, दुसरे नजमा. बलून ब्लास्ट दादल्याच्या विभागात वीरेंद्र फर्स्ट, मेल्विन पिंटो सेकंड. बायल मनशाच्या विभागात ॲग्नेस क्रास्टा फर्स्ट, दुसरे शालिनी. तुमच्या लागीं विनंती आहे तांकां दया करून ताळी यांच्या उल्हास. ज्यूस ड्रिंकिंग फर्स्ट दादल्याच्या विभागात मेल्विन पिंटो, दुसरो मनोज ए. बायल मनशाच्या विभागात पूमणी फर्स्ट, हेमलता सेकंड. म्युझिकल चे दादल्याच्या विभागात अनवरुल्ला फर्स्ट, दुसरे सानी सल्डाना. बायल मनशाच्या विभागात पहिले गीता, दुसरे कासम्मा. देव बरें करूं जयंत मॅडम. गोळी बापांकी हांव आभार म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. मग चिनो
हांगासर लगभग 2.5 व्यक्ती आपले निस्वार्थ भोग कलतेपणी आणि दीनपणी सेवा दिवन हासो पिसो कोणो म्हणजे सगळ्या स्नेहालयाक आदार जावन असो शिबंदी वर्ग आसा तांकां एक गौरवाची काणीक दिवच्याक ब्रदर जोसेफ क्रास्ता तुमचे मुखार उबो आसा. स्टॅनी जोसेफ मॅथ्यू, जेसिंता अनिता पिरेरा, गोळी बापानी हे तांकां दिवन उडासाची काणीक दिजे म्हणून विनंती करता. डॉक्टर रविचंद्रा सायकॅट्रिस्ट, डॉक्टर शाश्वत सायकॅट्री कन्सल्टंट, डॉक्टर शैना जनरल फिजिशियन, राजेश डी मेडिकल सायको सोशल वर्कर, लैला प्रेमा डिसोजा सायको सोशल वर्कर, संध्या पीडी सायको सोशल वर्कर, जोसेफ एम के सायको सोशल वर्कर, मेल्विन रॉड्रिगस अकाउंटेंट कम ऑफिस एडमिन, स्वस्ति डिसोजा अकाउंटेंट कम ऑफिस एडमिन, वीणा डिसोजा अकाउंटेंट कम ऑफिस एडमिन, मोनिका डिसोजा स्टाफ नर्स, नेल्ली फातिमा करकेटा स्टाफ नर्स, रेशमा डिसोजा नर्सिंग असिस्टेंट, संयुक्ता लक्रा नर्सिंग असिस्टेंट, ताराबाती करकेटा नर्सिंग असिस्टेंट, सरोजिनी एक्का नर्सिंग असिस्टेंट, बाबिता नर्सिंग असिस्टेंट, आल्विन कस्टेलिनो नर्सिंग असिस्टेंट, जयंती नर्सिंग असिस्टेंट, प्रियांका डिसोजा नर्सिंग असिस्टेंट, सरोजिनी नर्सिंग असिस्टेंट, रोनाल्डो गोवियस वोकेशनल थेरेपिस्ट, प्रशांत वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, रतीश ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट, लॉय सल्डाना वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, विजय कोटियान कुक, फिलोमिना डिसोजा कुक, स्टीवन कुक, मुकुंदा कुक, वासुदेव भट्ट कारगल वॉचमैन, पैट्रिक जे मार्टिस वॉचमैन, साइमन जोसेफ ड्राइवर, महेश ड्राइवर, एंटोनी ड्राइवर, संदीप ड्राइवर, जेराल्ड शांतिमायर जनरल हेल्पर, रोनाल्ड पीडी डिसोजा जनरल हेल्पर, जगदीश जनरल हेल्पर, विठल गानिगा जनरल हेल्पर, मार्क स्टॅनी फर्नांडिस जनरल हेल्पर, रूबेन एक्का एग्रीकल्चरिस्ट आणि प्रवीण डिसोजा एग्रीकल्चरिस्ट. इतली जाणां आमच्या सिबंदी वर्गाचे आणि सबार जाणां हुशार जाल्ले इनमेट्स मस्त काम करतात, भितर सेवा दितात. देव बरें करूं. देव बरें. तुमच्या ताळयांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्यो ताळयो न्हय फकत शबासकेच्यो पूण आयच्या संजेच्या मागण्यार ह्या शिबंद वर्गा खातीर मागच्या खातीर हांव तुमचे लागीं उलो दितां. एका तेर्सांत एक नामान मरी म्हणा, जमायली जाल्यार न्ही दोन, फाल्यां संता मरी म्हणा. मोगाची न्हू हांगासर आसात आमचे मोगाळ गोळी बाब, सीदा उलोवण्याचे, सादा जिवनाचे, आमच्या स्वर्गाचे हांव आग्रारचो आणि ते आग्रारचे. आज आमी हांगासर भोवशा ह्या चापलांत हो तिसरो गोळी बाप मीस भेटोवचो जावन आसा. देव बरें करूं. ह्या सुबेत सुवाळ्याचेर तुमचे हजरपण दाखयलेल्या खातीर गौरव असो एक अपुर्बायचो मान करूंक हांगासर आशेतात जोसेफ आनी ताची शिबंदी म्हळ्यार ट्रस्टीस दया करून तांणी फुडें येवचें. आमचे गवळी बाप जल्मान आग्रारचे, मुळावे शिकप आग्रारांत शिकोवन लागशिल्ल्या तेदना आशिल्ल्या SVS हायस्कुलांत शिकप संपोवन त्या उपरांत एलोशियस कॉलेजींत ते शिकले आनी सेमिनारीक भरती जाले. 1977 मेयाच्या 5 तारखेर तांची याजाकी भिक्षा जाली, वर्द मेळ्ळी. त्या उपरांत
पयलें ते उर्वांत 1 वर्स, मागीर शिरवांत 4 वर्सां सहायक विकार जाले, उर्वातावन शिरवा, मागीर आर्वा वसो जे जाल्लें, पूण बद्द्यार ब्रेक पडली आसतली आनी बद्द्यारांत तांणी विगार जावन भरपूर भोव मोठी सेवा दिलेली आसा आनी सगळ्या बद्द्यारचे एक तोंड तांणी बदलिल्लें आसा. बद्द्यार ते शिल्पी म्हणूनच ते नांवाडल्यात. आनी हांगासर सेवा करतना लोकांची मनां जिखलेले ते समाज सेवेंतय ताची ओड सोडली पळोवन ताका CODPचे निर्देशक जावन 8 वर्सां एक बळादीक जबाबदारेचे वजें तांच्या खांदार दिलेलें आसा. आनी हांव तेन्ना मैसूर बिस्पाक समाज सेवेंत दिल्ली सहाय करनासलो. म्हाका आनी ताका एकच फावटी कोडी इंटरनॅशनलाक आपोवन आयिल्लें. हांव फाटीं उरलो, ते मुखार गेले. कोडी इंटरनॅशनल कॅनडांत तांणी PG डिप्लोमा केलो. त्या उपरांत जर्मनींत ती समाज सेवेक संबंध जाल्लो एक ऑन ऑन्टरप्रिनरशीप आय बिलीव तांणी एक PG डिप्लोमा केल्लो आसा. देवाक सादे मनीस सट मानवून शकय आनी गोळीक बाप जावन तांची विसवण जाता आसतना आमकां पातूंक चड कश्ट जाले. पूण देवाची योजना विचित्र जावन आसात. 2 वर्सां कासरगोड एपिस्कोपल विकार जावन सेवा दिता आसतना हो सोबीत सुवाळो तांकां लाभलो आसा. त्या देखून ह्या कासरगोड फिरगेचे तावन निमाणी सेवा करून त्या उपरांत गोळीक बाप जाल्ले तांकां परबी वाटयता. 2000व्या वर्सा 2000 इसवेंत ते गोळीक जावन नेमक जाले शिमगे DSCJक, शिवमोगा DSCJक, आनी थंयसर तांणी 12 वर्सांची सेवा दिलेली आसा. त्या उपरांत नवी DSC जावन उडपी रुपीत जाली आनी आसलेल्या सर गोळी बापा पैकी भोव शाणो, भोव सादो आनी कोणाक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पावर्स बळ अधिक आसात म्हणटना डॉक्टर जेराल्ड आयझॅक लोबोक विसवून करेजेस पडली आनी उडपाक DSCJचे वजें तांच्या खांदार दिलें. भोव अपुर्बायेन आपली सगळी मिसांव कामां यशस्वी तरान फुडें करून व्हरून आसात. आनी गोळी बापानो, आमच्या समेस्तांच्या नांवांनी तुमकां बरें जिवीत मागता आनी तुमचे मिसांव बळादीक जावं दी. मग असो, मान असो, गौरव असो, अभिमानान हांगासर मान करतात जोसेफ आनी ताचो पंगड. Joseph also, yeah, come. Joey. Yes. Husband asa. Justice husband, yes. Joseph also, Joey. Come, come. Attention. Pretty much alwa. Good. देव बरें करूं. गोळी बापा तावन एक धाकटुलो संदेश आमी आशेता ह्या सुवाळ्याचेर. बाप वर्गीस पाप करनेल्यो सर्याजक बापानो, धर्म भयणीनो, तशेंच ह्या सेवालयाचो सेवक जोसेफ, तशेंच ताचे सिबंदी, तुमी समेस्त मोगाच्यानो. पाप सेवाक इल्ली चड भद्रते दिचे म्हणून जायत्यांचे चिंताप, कित्याक म्हळ्यार तुज्या जिवाक आपाय आसा. पवित्र सभा तशेंच संवसाराक तुवें मुखेलपण दिवंक आसा, म्हणजे कोण ताका सगळी भद्रते आटापचें चड मोलादीक कार इनाम जावन दिलें. कान गेलें ताणें आनी म्हणालो तो, हें खंयचेय संवसारांतलें म्हाका भद्रते दिवंक शकचें ना. म्हाका भद्रते दिवचो एकलो आसा तो तुमी. देखून जें कितें तुमी
उदारपणान दिला हांव काण घेता, पूण फाल्यांच तें हांव विकून मेळ्ळलो आयवज आश्रमाक दिता. आनी तशेंच ताणें केलें. भद्रतेची गाडी विकली, मेळिल्ले पयशे इल्ले करोडांनी आसले ते ताणें आश्रमाक वांटून दिले. पाप साहेबाची जिणी आमकां आज देख जावन आसता. तो ताच्या रावळेरांत रावना. बघा ताणें रावचे आमी बिस साहेब आतां आमकां परवां वचोंक आसा गोळीक बेटेक. तोड आमकां केंपळे रावोंक एक रूम दितात, तशें जाल्यार रुमान तो रावन आसा. सकाळीं तो ब्रेकफास्ट जाल्लेच ताका राखवले आसात, स्विस गार्ड म्हणटा. ते इल्लो उंडो उणकर्ण इल्ली कापी करून उण्णो तांकां व्हरून दिता. असलें ताचें सादें जिवन आज जायत्यांक जावंक पावलां. दुबळ्या धाकट्यांतय विशेष हुस्को मात्रिणी तोळ तोळ ताच्या शिकोवणेंत प्रत्येक सावन गोवळी बापांक, याजकांक, धार्मिकांक तो उलो दिता. तुमी कितेंय करतात जाल्यार कोण पळय तुमच्या इगर्जेच्या बाउंड्रींत कोण बाउंड्रीचेर आसा तांकां पयलें गमान दिया म्हणून. अर्थ सर्वाय रितीन समाजींत कोण फाटी आसात तांकां तुमचें गमान पयलें देव शिवाय हेरांक न्ही म्हणून. खंडीत सावन आज सगळो संवसाराक पापसाहेब ताच्या जिणये मरेपात देख आनी तशेंच ताची शिकोवणी तितली प्रभावीत जावन आसा. दुसरें आमकां सुमेस्तांक एक जडती म्हणून आसा निमाण्या दिसा. आनी ती जडती करता आसतना सुमयान आमचे कडेन आतां हांव बिस साहेब जालो जाल्यार तुवें बिस साहेब जावन कितल्यो इगर्जो बांदल्यो, कितलीं हॉलां उबारलीं, आनी कितलीं कट्टोनां बांदलीं, आनी कितलीं इस्कॉलां सुरू केलीं, एक्की सारना, कांय ना. तुवें कितलीं मिसां भेटयलीं तेंय ना. तुवें कितले तेर्स केल्याय तेंय ना. विसारचें घालें. तुवें भुकेल्ल्यांक जेवंक दिलायंगे, तानेल्ल्यांक पियोंक दिलायंगे, उक्त्यांक पांगरोंक दिलायंगे. तें तुवें केलां जाल्यार तुका सर्गींचें राज. स्पश्ट आसा शिकोवन सुमयाची. आमी पाळी जय जाल्ली, तुमचे पयलीं आमी पाळी जय जाल्ले म्हणटा हांव. कित्याक हे शिकोवणे वयर आमचे जिवीत आटापून आसा. हांव हांगा गेटीन भितर रिकताना पदराबान एक सवाल विचारलें. आमी आपयल्यार येनाय तूं सांगात आस आमचे खंयचें व्हडलें कार्य आसल्यार येना. आज कितें आयलें गे म्हणालें. हांवें जापत्त दिवन आसलो आनी सीदा भितर आयलो. आतां सांगता हांव सडावत हांव खंयच्याय कार्यक्रमाक वचना DSCचे भायर जुबलेवगी आनी काले एक्काक वचना. पूण जोसेफान सांगतना तुवें हांगा हांची गरज ना कोणार सांगल्यार पुरो आसलें म्हाका म्हळें. कित्याक म्हळ्यार आज ताणें करची सेवा हांव करिना. तातूंत वडपण आसा. तर असल्यांक आमी उत्तेजन दिना जाल्यार, असल्यांनी एक येवन मीस सांग म्हणटाना सांगना जाल्यार म्हाका भोगलें देवा मुखार हांव गुन्यांवकार जाता म्हणून. दुसऱ्या खंयच्याय रेट्यांनी येवना. पदराबान कोणें पळय सवाल विचारलें तुमकां देखून आज एक लायक जावन ताका देवान एक विशेष आपोवणें दिलां आनी तें आपोवणें ताणें स्विकार करून आज कितें फाटल्या 10 वर्सांनी केलां म्हणलें तुमीच आयकलें. कितें कुरीस ताका ववयचें पडलें ववयल्यात आनी प्रेरान ताणें सुरवेर प्रस्तावान सांगलें मदर तेरेसा म्हणून. तिणें तिचे सगळे मिसांव 2 रुपयांनी सुरू केल्ले 2 रुपये. पूण आज सगळ्या संवसारार जेजूची वळख त्या मिसांव मरेपात पासारल्या मात्रिणी जायत्या कितले लोक म्हाका येना नांव तांणी जेजूक सोमी आनी सडवणदार म्हणून मानून घेतला. आज हांव हांगा जमलेल्या सोमेस्तांच्या तर्फेन तुका अभिनंदन पटयता. जोर एक ताळयो पेटय. एक लायक जावन
पाद्र्याबांनी सिस्टान एक संस्था सुरू केलो जाल्यार तो सोलून व्हरूंक तांकां मस्त जण आदार दितात. कोणी कुमो करून मुखार येतात, लायक कामकोन येतात. पूण ताणें तें चिंतूंक ना. सोमी आसा आनी सोमयाचेर म्हजे पातयेनी आनी बाप एंड्रोन करेक्ट सांगलें, देवाचें काम जाल्यार तो मंदर दिता. पालेच्या विशयान आमी चिंतिचें म्हणना. फाटल्या 10 वर्सांनी खंडी सावन सोमयाचो तो आदार सांगता सोमी आपणा सांगता आसले म्हळ्यार ताका खंडीत जावन भोगला. आनी देखून आज हांगा आमी धनिया देवाक ताचे सवे आनी तांच्या कुटुंबा सवे सिबंद सवे आमी अर्घां दिली. जायत्यांनी तुमचो सहकार ताका दिला म्हण ताणें सांगलें. सुरवेर जावन आजून पर्यंत ताका कोणाक सांगचें कोणाक सोडचें म्हण कळोंक ना. पूण काळजान तावन कितें देवाची उतरां ताच्या आयल्यांत ती ताणें सांगल्यांत. हांगासर हांव खंडीत चिंता, कोणी हांगासर नांवा खातीर माना खातीर ताका कुमो केल्ले नात. पूण सोमयाचे मिसांव आज एक सादो मनीस जावन 800 वयर आनी आतां प्रस्तुत 200 वयर जाणांक हांगा दिसपडटें जेवंक खावंक तांकां वखद दिवचें, तांकां कितें गरजो सुदारचें म्हळ्यार त्यो तितले सलीसायचे न्हय. आनी हातून समकां कळटा देवाचो बळादीक हात ताचे सवे आसा म्हणून. आनी ह्या संदर्भार तुमच्या समेस्तांच्या नांवी म्हजे नांवी ताका हांव परत देवाचे ताचेर तुज्या कुटुंबाचेर सगळ्या सिबंदी वर्गाचेर एक न्हय तर एका रितीर कुमो करच्या सर्वांचेर देवाची आशिर्वादां हांव धराळ मापान मागता. खंडीत जावन कुमकेची गरज आसा. पळय ताणें आतां सांगलें फकत हांगासर मात्र न्हय, थंयसर वेमलॉक आस्पत्रेन कसली सेवा, जेवण हर एक दीस, कोणाक तांक ना तांकां वखदां, कोणाक एकलो मरण पावलो तांच्या घरा व्हरूंक अवकाश ना तसल्यांक ह्यो पुरा आमकां इयर ऑफ मर्सी म्हणून सांगलें. पाप साहेबान एक वर्स डिक्लेअर केल्लें. तातूंत कुडीच्यो आनी आत्म्याच्यो दयाळ करण्यो करा आनी ह्या मरेपाक भाग्यवंतपण आपणाया म्हणलें. ताच्या उपरांत आत्तां सांगलो कितें शर्माव आसा तें परिपत्र ताणें दिल्लें साद्या लोकां पासून. कित्याक तुमकां आपोवन आसा, तुमी सांत आनी सांतीन जावीत आनी ताका व्हडलीं कामां करूंक नात. सादीं कामां संतोशान सोमयाक साक्षांचे बरी केल्यार तो कुरू तुमकां मेळटा म्हणलें. ते लोकां कितें म्हळ्यार तांचो पाप साहेब हांवें सांगलें लोकांचे कश्ट बरे करून जाणा आसलो. तोय बघून तो जाणा कित्याक म्हळ्यार लॅटीन अमेरिकांत आसलो थंय त्या लोकां पासून झुजलो तो, तांकां तांची हक्कां मेळचे खातीर वावुरलेलो तो आनी जायतो सॅक्रिफायस त्याग केल्लो. देखून ताका संवसाराचे कांय पडोवन तो येना. देखून असले दिसाव आज मंदरसून व्हरता आसतना आमी खंडीत सावन आधार दिवया. जोसेफा मरेपात देवान वर्ती अजापां केल्यांत आनी आमी पळोवन आसाव. ह्या संदर्भांनी लांब उलोवंक हांव अशें ना. ताणें म्हजेर एक अभिमान दोन कित्याक हांव ह्या वाराड्यांत आसलो आनी एक वाराडो म्हाका चड बिसावकडे विचार नायिल्लो. तेणें कोणी वचोंक आयकना हांव वता म्हाका धाडा. पूण 5 वर्सां म्हाका काडूंक ना म्हणल्यार आनी 5 वर्सां जावचे भितर हो कासरगोडचो वाराडो नंबर 1 वाराडो देशिनकर हांव दिता म्हूण सांगलें. पूण देवाचे निर्मोणे वेगळेंच आसलें, म्हाका कळीत नासलें. देखून देवाची खुशी विंगड, मनशाचें चिंतप देवाचें चिंतप न्हय म्हणटात. पूण हर एकल्या लोकांक फक्त 1 वर्स 3 म्हयने मात्र आसलो. शिवोडेपेंत आसतना तें वेगळें. पूण हांगा एपिस्कोपल विगार जावन आमी एका कुटुंबा भशेन आसले. हांगा पाद्र्याब जावन दी, लोक जावन दी, देखून तांकां सगळ्यांक आज ते एक भोगाप आसा. खंडीत जावन आज ताका एक तो अभिमानान आपयला. पूण हांव आयलो तो न्हय, एक लायक जावन आमच्या सडीत आज सुमयाचे मिसावन तो करता आनी देखून ताका इल्लो उत्तेजन दिवया, इल्ली पाठ तापोडया म्हणून. आनी मोगाचे न्हू
ताणें मान म्हाका केलो हो मान म्हाका गरज ना. कोणाक करी आमी जाय की आज कोणाक सककडे तुका बोट दाखयतात देखून तुवें येवन हांगा बसचें व तुका हांवें पूण तुजे मरे पात आमी सोमयाक मान करचे मानून घेतो आनी कित्याक इतली भोव अपुरबायाची सेवा हांगासर तूं करनासतना काय ना बेस साहेबाक गरज ना. बेस साहेबांनी येदो करून आले तुवें गेलाय ये ना ना बस ना ना बस बस काय ना बस बस साहेब पदरा शुभेच्छा देव बरें करूं. काळीज अशें उडी मारूंक लागलांनी उतरां बांदून आसात कित्याक म्हळ्यार असलन्सी एक गणितांनी जेनेराच्या 26 तारखेर हांगासर पळयलेले मंगळूरच्या गोडी बापांनी जोसेफाच्या हाताचो उमो घेतिल्लो आनी म्हणलें सेवा करचे हे हात आमी साखरपीस पेटोवच्या हातावर व्हरते म्हणलें. आणि आज अनेक गोडी बापांनी आपल्यार दिल्लो मान तो म्हजो न्हय ताका गौरव असो जावं गौरव असो कुरू या मान मर्यादेची बसका आशेवन जोसेफान हे येवजन खंडीत जावन प्रारंभ केल्ले न्हय. कोणशांत आशिल्ल्यांक मनशा रुपाक हाडूं वाटेर मार्गार आशिल्ल्यांक सगळ्याक वेचे मध्ये एक सुबीत मंदिरांत जीव तशेंच मरणाच्या तणीर असलेल्या कोणूच ग्रतदार नसलेल्या मरच्या पयली एक सुबीत मरण जिवनची एक वेदी या स्नेहालयांत वृता केलेली ख्यात जावन आसा जोसेफ आनी ताच्या कुटुंबाची. मग चलो गोडी बापान दिल्ल्या संदेशा प्रकार गोडी बापान दिवची एक विनंती आसा उडपी देजीच्या सभार फिरकचनी स्नेहालयाच्या विशयांत ह्या बापान लोकांक ताचे हात तशेंच ताच्या सेवेचे हात घट करच्या खातीर तुमी उलोव दिसय म्हणून म्हजी कालती विनवणी आसा. निमाणे पूण भोव गरजेचे दिनवास म्हणची उतरां बाय जसिंता पेरेरा हांचे तां. मोगाचेनो आयचो संभ्रम यशस्वी रितीन पंथाक पावोवंक आमकां सहकार दिल्या सर्वांचो उपकार बावडूंक हांव खुशी व्हरता. पयल्यान पयलें हांव अर्घ दिता धन्य देवाक आयचो हो बागी दीस आमकां फावो केल्ल्याक आनी फाटल्या 10 वर्सांनी आमच्या संस्थेचेर वतल्ल्या सर आशिर्वादांनी जायत्या लोकांचे जिवीत उजवाडांनी भरल्या खातीर देवाक हांव अर्घ दिता. आयचो हो संभ्रमाचो अध्यक्ष स्थान जावन आनी तशेंच प्रधान ह्या सावन अर्घ बलिदान भेटयल्ल्या अदीक मानादीक डॉक्टर चरळ आयजक लोबो उर्फ दिसो गवळी बापांक हांव स्नेहालयाच्या तर्फेन दिनवास पाठयता. सदांच आमच्या अत्नीक गरजेनी आमकां कुमो करच्या आमच्या चापलीन मानादीक बाब कर्नेलियस मोंटेरो खापतीन तशेंच सहभागी केल्ल्या सर येजक बापांचो आनी आमच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाल्ल्या सर धर्म भयणीचो हांव कालचंतान उपकार बावडटा. अर्काबरीक मिसाचें बलिदान भेटोवंक तांच्या सुमार दूर ताळ्यांनी गायन केल्ल्या गायन पंगडाचो तांकां तरबेती केल्ल्या वसवळ डिसोजा आनी आमकां गायन गावन सहकार केल्ल्या माने स्टीवन आनी अल्विनाचो हांव उपकार बावडटा.
फाटल्या 10 वर्सांत संस्थेच्या उदरगते खातीर कुमो केल्ल्या तशेंच मोठो सहकार दिल्ल्या सहदानीचो हितचिंतकाचो हांव मनपूर्वकी उपकार वावुरतां. फाटल्या 10 वर्सांत ह्या संस्थेच्या बरेपणा खातीर वावुरलेल्या आनी आमचो संस्थो येसुसी रितीन 10 वर्सांचो संभ्रम आचरण भाव केल्ल्या आनी ह्या संस्थेचो स्थापक मनीस जोसेफ कास्ता ताचे कुटुंब आनी सहज ट्रस्टीक हांव मनपूर्वकी काळसंतां उपकार वावुरतां. संस्थेच्या उदरगते खातीर वावुरच्या स्नेहालयाच्या सर्व सिब्बंदी वर्गांकी हांव देव बरें करूंक म्हणटां. ह्या कार्यनिर्वाह केल्ल्या मनीस जिओ अग्रार हाकाय हांव देव बरें करूंक म्हणटां. स्नेहालयात जावन पब्लीश जावच्या स्नेहा स्पर्श न्यूज लेटर्सो एडिटर जाल्ल्या मनीस रेमंड टिकोनाकी हांव काळसंतां देव बरें करूंक म्हणटां. आयचे कार्य बरें जावंक सहकार केल्ल्या जेवण तयार केल्ल्या मेगा कॅटरिंग म्हत्वाची वेवस्था केल्ल्या विन्सी अरेंजर्स एलियर पदाव फोटो आनी व्हिडिओग्राफर्स डॅनी संभ्रम स्टुडिओ बँड अल्फ्रेड कुंबळे आनी कार्याचे नेरप्रसार केल्ल्या दैज वर्ल्ड जोसी मास्कारेनास हाका हांव डिवायन वर्ल्ड जोसी मास्कारेनास हांकां हांव काळसंतां अर्गां दितां आनी देव बरें करूंक म्हणटां. आमच्या ह्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर आयिल्ल्या सर आमच्या सैऱ्या दैऱ्यांचो आनी सर हितचिंतकाचो हांव तांकां सर्वांक संस्थेच्या तर्फेन देव बरें करूंक म्हणटां. प्रत्येक आनी परोक्ष रितीन आमकां सहकार दिल्ल्या सर आमच्या सैऱ्या दैऱ्यांचो दानीचो आमच्या कुटुंबाचो आनी सर्वांचोय कोणाकच सोडिनासतना सगळ्यांक हांव संस्थेच्या तर्फेन काळसंतां देव बरें करूंक म्हणटां आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचे सर्वांचेर हांव मागतां. देव बरें करूंक. आयच्या सगळ्या कार्याचे योजन पडद्या पटल्यान केलेले योजन जावन आसा बाय जसिंता आनी ताच्या सिब्बंदीचो बाय जसिंताकी तुमच्या समेस्तांच्या नांवे आनी स्नेहालयाच्या तर्फे हांव आभार मानतां. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. मोगाचे निमाणे आमच्या सर्वांनी एक कुटुंब जावन मोगाचें जेवण जेवचो वेळ जावन आसा. सर्व याजक आनी धर्मीक भयणींक हांगासर स्त्रियांचो आसरो आसा. त्यांच्या डायनिंग रुमान आमी सांगता जेवणचे. उरल्या सर्व सैऱ्यांक आमच्या दादल्यांच्या आश्रमांत आसच्या डायनिंग रुमांत ते जेवणाची व्यवस्था केल्या. आमी सगळ्यांच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्या खातीर मे आय रिक्वेस्ट पॅरिश प्रीस्ट टू काइंडली ग्रेस बिफोर द मील. ಸರ್ವಶಕ್ತ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ಈಗ ನಮಗಾಗಿ ನೀವು ತಯಾರುಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭೇದ್ಯವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತಕರ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. देव बरें करूं. दया करून जेवणाच्या सलाक आमी मेटांक काडची. परत एक फावटी उलो आसा स्नेहालयाक तुमच्या मोगाची केदाळाय सहाय दिवंक विसरनाकात. तुमच्या मागण्यांत स्नेहालया खातीर इल्लोसो वेळ अमनात दवरा. देव बरें करूं.